मायनिंग ट्रकवाल्यांच्या रेटीचो इशू आता पॉलिटिकल जाला. काँग्रेस भितर घुसली. आता सावड्ड्या आनी कुडचड्या वेल्या काँग्रेस ब्लॉकान मायनिंग ट्रकवाल्यांक तेंको दिला. टनाक 14 रुपया रेट दिना तो मेरेन सेजाचो सावड्डेच्यान मायनिंग ट्रान्सपोर्ट चलूंक दिवचे ना म्हूण दक्षिण गोंयच्या ट्रकवाल्यांनी नेट धरला. आता काँग्रेसूय तांच्या फाटल्यान ट्रकवाल्या बरोबर खंय तेय गरज पडल्यार रस्त्यार येतले. असोसिएशन जे सेजाचो ट्रान्सपोर्ट आहा 14 रुपया पर टन तेजी मागणी आसा. जो पर्यंत डिनोटिफिकेशन जायना 14 रुपया गव्हर्मेंट जो पर्यंत डिनोटिफाय करना तो पर्यंत ते ट्रान्सपोर्ट करपाक तयार ना. आनी जे लोक मागणी करता ती रास्त आसा, कारण सगळे म्हारगाय वाडले GST लागून. टायर, स्पेर पार्ट्स, तशेंच ड्रायव्हराचो पगार, मेंटेनन्स सगळें वाडला आनी 14 रुपया मेळपाक जाय अशें आमकांय दिसता. आनी आमचो तांकां पूर्ण तेंको आसा हें सांगपाक आमी आज हांगा. तुमी कोण कोणाक मायनिंगाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर सामको इम्पॉर्टंट. आतां म्हणटा की एकच ट्रक चलोवपाचो, कारण ट्रॅफिक जॅम जातले म्हणून आनी एक्सिडेंट कमी जावचे म्हणून. पूण रस्ते जर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर केले, बायपास जर सगळे केले जाल्यार एक्सिडेंट सगळे कमी जातले. तेच भायर जो इशू आसा एकच ट्रक एक फॅमिलीचो लावचो म्हणून तेजोय बी प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तेन्ना सरकारान बायपास हो बेगींतले बेगीन हाती घेवचो आनी कंप्लीट करचो. आमी सावर्डे आनी कुडचडे ब्लॉक आमचे आनी ते बरोबर यूथ काँग्रेसचे आमी सगळे जाहीररित्या ते एजिटेशन सुद्दां करीत जाल्यार आमी रस्त्यार येवपाक तेंचे बरोबर तयार आसा. तेन्ना बारीकसो आतां ट्रान्सपोर्टाचो इशू आसा 14 रुपया लागून तो तेणी कंपनीन मान्य करून घेवचो आनीक लोकांक हे संकटांतल्यान तेणी भायर काडचे. आनी कंपनीकूच चड खबर आसा की कितें परवडटा आनी कितें परवडना तें. हें तेणी लोकांची एक मागणी मान्य करची अशें आमकां दिसता. तेन्ना आनी CMA कडेन मागता आनी पर्रीकर बाई कडेन मागता. जेन्ना 2012 मायनींग बंद पडले तेन्ना बाईन लोकांक पॅकेजी दिल्यो, OTS स्किमीच्यान रिलीफ दिले. तशेंच बाईन आतां एक सावड्डेकारां खातीर एक मोठो उपकार करचो. हांव मागता CMA कडेन बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून तेजेर तेणी हो उपाय हें करचो, जो प्रॉब्लम जाला तो सॉल्व करचो आनी ते युथांक बेगींतल्या बेगीन तांकां कामाक घेवचे. सेरावलीच्या लोकांक गांवांतल्यान येरादारीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो कसलोच डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट नाका. ग्रामसभेत कोल हँडलिंग न्हंयाचे प्रायव्हेटायझेशन आनी वेस्टर्न बायपासाकूय लोकांचो विरोध. मात लोकांक थंयचे पंचायत घर जाग्यार घालले जाय. रेल्वे गेटीक लागून नित्याचो ट्रॅफिकाक कटकटी जाता. थंय मात लोक ओव्हरब्रिज सोदतात. सेरावलेकारांक गांवांतल्यान कोल हँडलिंग जाल्ले नाका. ट्रेनींतल्यान कोळशाचे येरादारीचो लोकांक त्रास जाता म्हूण ग्रामसभेत विशय आयलो. रेल्वे गेटीक लागून ट्रॅफिकाच्यो नित्याच्यो कटकटी. ओव्हरब्रिज बांदून हो प्रस्न तडीक लावचो म्हूण खंय पंचायतीन सरकाराक प्रस्ताव धाडला. पंचायत घराचोय विशय ग्रामसभेत आयलो. कोलाचे मागीर रिवर कोल नाक म्हूण इने वचपाक गव्हर्मेंटाक गेला प्रपोजल गेला, ड्रॉइंग गेला अंडरपास गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडला आनी आमकां रिपोर्ट येतालो. आम रिपोर्टार रावताय. आज कांय रेजोल्युशन गेला, फकत वेस्टर्न बायपासा अपोज केला लोकांनी ऑन स्टील स्ट्यूब आनी आमगेलो कोल हाफ नाक आमकां सायडीन एनवायरमेंट आनी पोल्युशनान जाता आनी आमगे सद्या रिवर नॅशनलायज जाता, डॅमेज जाता तेका लागून. आनी आमगे वेस्टर्न बायपास पंचायत घर इशू हा ऑलरेडी आमगेलो एक घर आहा तें स्टार्ट जावपा आहा. एक बीड सिंगल बिडर येयलो ओपन जावना, तें बिल्डींग जाता ओपन जातलें ऑलरेडी आमगे जावपा आहा. दुसरें जें पोतून पळय जालो चोय प्रपोज केला ना एकू बांदतले. सद्या आमकां कितें सद्या 2 येयलो आहा पूण खंयचे एक जातलें. Basically, we Sarawali people are very much against this coal transportation because it is going to affect our lungs, it is going to affect the health of the people at large, it is going to affect the marine life, it is going to affect every field, it is going to affect our rivers, and this would also mean that double tracking would be required. There again, as we have already 2 railway lines, we are going to have 2 more, that means 4 lines. It is going to affect our agriculture, everything. River privatization. What is going to happen is on either side of the banks, they are going to take about 1 kilometer each, which means they will do the dredging. Again, our lands will go, our health will be affected because jetties will be put up over there on either side for the storage of the coal. So why do we need all this nonsense when we are leading such a beautiful life? प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.
गोयच्या कस्टम्सांत आयतारा दाबोळे एअरपोर्टार 32 लाखांचे भांगर धरले. एअर इंडियाच्या फ्लायटीन पॅसेंजर खंय दुबयच्यान आयिल्लो आनी बेंगलोर वतालो. इंटेलिजन्स टिमीन दुबावयल्यान ताची चौकशी केली. एकूण 10 भांगराच्यो बिस्किटी सुमार 1 किलो 160 ग्रामांचे भांगर ताणें विमानाच्या टॉयलेटींत लिपोवन दवरिल्ले. अंदू एप्रील सावन कस्टम्साची भांगर जप्त करपाची 9वी केस. घेवया एक ब्रेक.